ह्या दिसांनी काही बातम्यो सर्क्युलेट जातात की कोण तरी प्रेसाक वता मिडियाक वता आनी एलिगेशन्स करतात की आमी लाखांनी कितलेशेच पटींनी फी वाडयल्या कितलेशेच फी वाडयल्या आनी खास करून एलिगेशन मडगांवच्या आमदाराचेर केल्लें वता. हांव खास हें आज तुमचे मुखार सगळें टोटल ब्रिफींग दवरपा लागून म्हणजे पयर आमी जवळ जवळ 27 फेब्रुवारीक कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग जाली. म्हणजे गेल्ली कितलींच वर्सां म्युन्सिपालिटीच्यो जितलेच हावस टॅक्स जावं ट्रेड लायसन्स जावं अदर ऑल टायप्स ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता तो केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना तशा तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले. आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर एमई म्युन्सिपल इंजिनियर आमची एओ आनी एटीओ आनी हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आनी VCP सद्या इतले आमी प्रेस करून बशिल्ले सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवचे पयलीं 10 दीस तर तेजी स्टडी केली. 10 दीस स्टडी करतना अशें जालें की कसली तरी आमी कसली फी वाडयतली. आमी एक बाकीच्या म्युन्सिपालिटी म्हणजे टोटल गोंयांत 14 म्युन्सिपालिटी आसात तांचोय आमी आढावा घेवचो. तांचे कडेन आमी तांचे सगळें लिस्ट मागयलें. हे कॉर्पोरेशन सिटी पणजे जावं वास्को म्युन्सिपालिटी जावं म्हापसा म्युन्सिपालिटी म्हणजे A आनी B क्लास ज्यो म्युन्सिपालिटी त्यो जावं हांचे कडेन आमी तांचे सगळे रेट्स आमचे घेतल्यो आनी आमी कंपेरिजन केलें. आनी आतां आमी रेट जे पळय आनी ह्यो आमी करतकीर 1 तारखेक 1 मार्चाक आमी हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश केलें. ताजे फाटल्यान कायद्यान पब्लीश केलें की लोकांक इंटिमेशन की 1 म्हयनो पब्लिशना टायम सारकी न्ही 1 म्हयनो पब्लिशना टायम दिवचो पडटा आनी आमी पब्लीश केलें. फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें कोण तरी मडगांव म्युन्सिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हज्या आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता. आमदाराचो ह्या रोल फी वाडोवपाक हातून कसो येता ताजेर एलिगेशन करपाक हातून ताजो रोल कसो येता हें मुद्दम हांव प्रेसाक रिक्वेस्ट करता. हें तुमी मुद्दम प्रसार माध्यमाचेर हाडचें. कावन्सील आमी चलयतात चीफ ऑफिसर जावं हे सगळें म्हणजे टोटल कावन्सील 25 जाणांचे कावन्सील चलयतात आनी कावन्सिलाचें कितें बरें वायट हें आमकां पयलीं चिंतचें पडटा. आमचो हेतू आसा की खंयच्याच कॉमन मनशाचेर खंयच्याच बारीक मनशाचेर तकलेन ना ह्या लोकांचो राग काडया आनी आतां ताचेर तकलेर फायनान्शियल बर्डन घालया असो दृश्टिकोन कसोच ना. हांव विनंती करता सगळ्यांक कोणाकूय मिसगायड करचें न्ही कळ्ळें कोणाक मिसगायड करचें न्ही आनी कित्याक कितें हे म्युन्सिपालिटीन स्टडी करून उलोवचें. म्हजे कडेन टोटल सगळें टोटल डिटेल्स आसा. ताका लागून हांव मुद्दम आज स्पेशल चीफ ऑफिसर एमई AO ATO आनी VCP घेवन हांव मुद्दम सगळ्या ऑफिसरांक घेवनूच कित्याक हो टीम हे काम केल्ले कडेन आसा. 2004 आमी रेट्स रिवायज केल्ल्यो जाल्यार पळया तुमी कितले वर्सां जाल्ले आसतात. आनी कंपेरींग टू आतां आमी रेट फायनलायज केल्या ती पसून कंपेरींग टू वास्को आनी पणजे आनी म्हापशा हाज्याकय कमी आसा. आमी ह्यो रेट्स वाडयतना एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा ह्यो रेट वाडयतना आमी 100% आमकां प्रॉफीट कितें उरचें 100% सेविंग्स ह्या दृश्टीकोन करना. आमी सारके बॉर्डरीचेर आसा. घडये ती थोड्या आयटमाचे पर्संटेज 15-20% वयर आसूं शकता पूण आमी ते बॉर्डरीचेर स्ट्रीमलायन केला. प्रॉफीट म्हणजे सेव्ह म्युन्सिपालिटी कारण आयज म्युन्सिपालिटीची सॅलरी जाता 2.57 crores. तरी आसतना आमी पयर गव्हर्मेंटाक एप्रुवल घेवन आमी आउटसोर्स एजन्सी आसा पळय ताजे आमी बर्डन आमी पेमेंटाची कमी केले. आमचे 2.5 crores आमकां म्हयन्याक आमचे सेविंग लागता प्लस सॅलरी लक्षांत दवरात 2.5 crores पर मंथ स्टाफाची सॅलरी. ताजे नंतर इंटरनल म्युन्सिपालिटीचो खर्च आसता गाडयो रिपेर कर आनी हे रिपेर कर स्टेशनरी ऑफिसाचे खर्च बारीक खर्च हो धरलो जाल्यार जवळ जवळ 3 कोटीचेर पावता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान रेव्हेन्यू आमी सिस्टमय कमेस केल्या. आतां ह्या 2-4 म्हयने आमकां पेमेंटाक व्हडलोसो प्रॉब्लेम जाता की फाटीं हांवें डिसिजन घेतिल्लें प्रत्येक जो EMI आसा हो फिल्डार वतलो आनी 4 EMI आसा फिल्डार वता आज पर्यंत चालू आसा. एक EMI पर डे 10 प्रिमायसीस चॅक करता. फॉर एक्झाम्पल A मनशागेर गेलो ताजे शॉपाचेर वता ते हावस टॅक्स घेतला तो ट्रेड लायसन करता. आमकां आतां कळत आयलां जवळ जवळ 40 to 45% लोकांनी ट्रेड लायसन घेना लोक बिझनेस करता. अननेसेसरी म्युन्सिपालिटीचे एलिगेशन करचें न्ही.
आनी खास करून आमदाराचेर करचें न्ही. ते कोणाक दिसता आसता हो आमगे वाडेन सांगता ते वळखता. अरे काही गोश्टी करपा जाय त्यो करपा जाय न्ही. हाजो हेतू असो ना की आमी पर्पजली कोणाक त्रास करपाक सोदता. आतां हांव प्रत्येक विकाक रिव्यू घेता. आतां पळय फाटल्या दिसांनी थोडे गेल्ले 6 म्हयने पयलीं इलेक्शन जालें की थोड्या बेगीन मेळना. आतां ऑन द स्पॉट आमी बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट अवेलेबल आसा दितात. थोडी येतात आनी 65 दी मरे तूं दिला मरे म्हणटात. 60 आमचे कडेन आसा 70 नंतरचो एविडन्स सगळें आमी ताजे ऑन द स्पॉट दितात. आतां तूं कावंटराचेर वच आतां कोणा सर्टिफिकेट जाल्यार म्हणून म्हाका ऑन द स्पॉट आमी दितात. आमी चीफ ऑफिसरान 2-3 जाण सब रजिस्टर अपॉयंट केले ऑन द स्पॉट. हो नाल्यार तो ना सायन मारपाच्यो. ट्रेड आनी ट्रान्सफर आमी मॅक्झिमम प्रयत्न करतात. पयर आमी गेल्ले आमी ऑर्डर सगळ्यांनी डिसायड करून आमी शेनवार आयतार काम करपाचें थारायलें आनी गेल्ले जवळ जवळ 1.5 म्हयनो स्टाफ शेनवार आयतार घेवन जितलो पळय हांव म्हणना 100% क्लियर जाला. मॅक्झिमम बॅकलॉग जो पेंडींग आशिल्लो ट्रान्सफर आनी ट्रेडो हो केलो. आतां म्हजो LDC सचिन ताका आमी ट्रेड लायसन्स ताका इंचार्ज ताका दिला. ताणें म्हाका फोन केलो सर आपूण सारको 6:15 कितें फोन केलो ताणें सांगलो रातचो. आपलो म्हण 98 केसीस बोला ट्रेड लायचे आपणे पेंडींग क्लियर केल्या म्हणून. आतां काही गोश्टी अशें आसा तेंय सांगता तुका. लोक एप्लाय करता आनी वता फायल एप्रूव. पयर एक कितें जालें पयर एक म्हजे कडेन म्हणजे कॅबिना कोण आयलो सर बोलो आपणे ट्रेड लायसन्स एप्लाय केल्लें आपल्या जनतेक रिक्वेस्ट करता. हंबल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन. खंयच्याच अपप्रचाराक बळी पडनाका. थोड्यांचें कामूच तें आसता कळ्ळी. आनी जे कोण उलयतात न्ही म्हजे कडेन उलयतले पळय चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकेचें काम करपाची स्टायल हांव सदांच पब्लिसिटी घेवपाक केन्नाच काम केलें ना. हांवें म्युन्सिपालिटीचे बिल्डिंगेक पेंट मारला. सगळे उलयताले सगळे लोक येताले कितें बिल्डींग पेंट मारा पेंट मार. हांवें फुक्या तोंडान कोणाकच सांगलें ना की हांवें म्हज्या आमदाराच्या आनी म्हज्या सगळे स्टाफाच्या म्हणजे कावन्सिलाच्या म्हणजे स्टाफ सगळ्यांनी एफर्ट केले. चीफ ऑफिसरान एफर्ट केला एफर्ट सगळे MEO सगळे म्हणजे कलीग कावन्सिलर VCP सगळे कावन्सिलर सगळ्यांनी एफर्ट करून कावन्सिलर पेंडींग केलो. पूण आमी केन्ना क्रेडीट घेवपाक गेले ना. हांव अडेच वर्सां ह्या कदलाच्या बदला हांव खंयच्याच गोश्टीन क्रेडीट घेवपाक गेलो ना. क्रेडीट घेवप स्वता तुवें प्रेसाक सांगप कितें फेसबुकाचेर घालप वॉट्सॅपाचेर घालप आनी क्रेडीट तें काम हांवें आज पर्यंत केलें ना. कितें समजतात आमी राजकारणां आशिल्ल्या कारणान ह्या राजकारणाचें कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाचें एक भाग म्हणून आमी वोगी रावतात. म्हाकाय खबर आहा कोण कोणाक पांय कितले उदकां आमकांय खबर आहा. पूण कित्याक तें उलोवन ताजेर उलोवन फायदो ना.